1920 पहिली घटना आवडी कसा नमस्कार. हांव सुचित्रा येश शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. ह्या वर्स आमी आमगेल देशाचे स्वातंत्र्याचे 75 वर्षाचे आचरण करचे तुमक सर्वांक वळख आसा. ह्या अमृत महोत्सवाचे शुभ संदर्भेरी आमी नवे कार्यावळी अमृतधारा तुमगेल मुखारी हाडलेले आसा. ह्या कार्यावळींतू आमी देशाचे संस्कृताय कोंकणी लोकांगेल परिचय करची प्रयत्न करता आसची. हाजे फुडले उपाख्यानांतू आमी कसं पळयल म्हळ्यार सरस्वती न्हंयचे देगेर सावन गोमांतकाक आयलेले कोंकणी लोक, नंतर पोर्चुगीसाले बलात्कारपूर्ण मतांतराचे तांचो निकास जावच्याक तांणी इतर जागेक वसाहत वचून तशी कोडियाला येवन तांगेले राजकीय परिस्थितीगी तांगेले व्यापार तांगेले जीणी कशें आशिल्ले म्हूण पळयले. आयचे उपाख्यान संचे म्हळ्यार अमृतधाराचे संच उपाख्यानांतू आमी चयन केलेले विशय कोंकणी वसाहत 20वे शतमान म्हळ्यार कोंकणी सेटलमेंट इन द 20th सेंचुरी. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेले मध्य आसची कोडियालाचे प्रसिद्ध हृदरोग तज्ञ, कोंकणी भाषा पोषक, लेखक आणि चिंतक डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हानी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर मम्मा तुम्ही आयचे हाजी फुडले उपाख्यानांत कसं सांगली म्हळ्यार या 18 शतमानानंतर म्हळ्यार या 19व्या शतमाना लागलागी येवन पावतना मस्त नमण्याचे मशिनरी अंतू पुरा डेव्हलप जाले. ताजे निमित्त मस्त सामाजिक जावन आमगेले एक जीर्णी उत्तम जाल्ले म्हूण सांगले. तशें आसतना हांव कसं लेखता म्हळ्यार या ताजें कारण आमगेले व्यवहार या आमगेले विदेशा वटचे व्यापार वहिवाट पुरा उत्तम जावन आसा पुरो म्हूण हांव लेखता. तशें आसतना या जहाजा चुकून या शिप्पारी दोणयेरी पुरा येवन येवतसर व्यापारींक कसं लेख अनुकूल जेवचें शिकयलें. आता आयज तुगेले हें पळयल्यार कसं आयचे उपाख्यान पळयल्यार तूं 20व्या शतमानाक येवन पळयली खबर तूं आतां उक्तायला. पयल्यान पयलें हांव सगळे कोंकणी समाज बांदवांक आतां जालेले दिपावळीचे शुभेच्छा दिवच्याक इच पावता. आनी ह्या उजवाडा निमित्त मनान तुलो काळोख आमगेले बुद्दीन तुलो ज्ञानान काळोख वचून आरोग्य उत्कृश्टता आनी बरेपण सगळ्यांक हे उजवाड परबेन मेळ्ळी मेळत राबो अशें म्हूण हांव एक तांकां शुभेच्छा दिवच्या इच पावता. आनी उजवाड म्हणपरा आमी सांगतल्यार 20व्या शतमानाचे प्रारंभ केन्ना जाता 1900 इस्वेन 1900 1900 इस्वी अशें म्हूण तर आमी धरल्यार तांत एक पयलो काय आशिल्लो कसो म्हळ्यार आमगेर हांगा ज्यो बावटा गुड्ड म्हणटा आमी ह्या बावटा गुड्ड्याक एक व्हड एक आदीक एक पळोवचा मेळटा एक लायट हावज एक दिपस्तंभ. तो दिपस्तंभ आमी तर पळयल्यार त्या काळाचो एक प्रमुख जावन आसूच्यो एक एक अस्मिताय ती. आतां मंगळूर शार म्हणून घाल्यार तूं खंयी पळोवचा गेल्यार हे दिपस्तंभ दाखयताच. हें पयलें सुरेख आशिल्ले नमुन्यान दिपस्तंभा चित्रण हांव दाखयलां. आदी ताजे सुत्तू एक बागायत आसा म्हळ्यार गार्डन आसा ज्यानाक भोंवच्या करच्याक पुरो आसा खेळच्याक टागोर पार्क म्हणून ताका नांवय दिलां. तें आतां रामय गौडा पर्यावय करता आसाची. हे दिपस्तंभ हाजी एक विशेशताय कसो म्हळ्यार एकदम दीग आसा व्हड आसा. पयलीं थंय नाशिल्लें म्हूण न्हय. सादारण आमी सांगतल्यार 19व्या शतमानात तूं तावळ सांगलें ताजे मध्यम भितर 1830 38 भितर जे तेन्ना अमर सुळ्याचें युध्द जालें त्या वेळारची थंय एक सांगू दिपस्तंभ आशिल्लो म्हूण म्हणटात. ते ताजे पयलेची हैदर अलीन इत्यादी तांणी थंय एक दिपस्तंभ केलो. तांकां ते फ्रांस सादकून येवचे
युद्ध नौके हा हे प्रदिसता आशिल्ले ते देखून तांगेल खातीर तो केलो ताका एक नवे एक दिश दिवन एक नव म्हणत एक आयाम रूप दिवन होय. नव एक आयाम दिवन तो व्हड एक खांबो बांदलो ताजे वयर एक सांगत एक घरशी आसा वय असल एक सुंदर एक इमारत खूब खंय मस्ती कडेन तुका पळोवच्या मेळना हे आमगे कोडयाल गांवांत तेन्ना देखून केलें नासता म्हाका दिसता आतां ते म्युन्सिपालिटीचे मुखांतर आसा अशी हो एक प्रमुख घटनावळी देखून आमी 20 शतमानांत भितर येवच्याक आमी प्रयत्न करया आनी तेन्ना कशी आशिल्ली सिच्युएशन म्हणून आमकां परिस्थिती कशी आशिल्ली म्हणून आमकां एक अंदाज करूं जाता ते वैरी त्या काळांत म्हळ्यार तुम्ही सांगले टिपू सुलतानाल काला सुकून ते आशिल्ले म्हणून आत्ता पळोवच्या गेल्यार त्या वैरी आमी एक दीप ते एक आमी करंटाचे विद्युताचे एक वय, वय. जळयताची म्हणून वय. त्या काळांत त्यांनी कशी करून अशा पुराची तेन्ना काळाचेर प्रायः तेल्लाचे धोंदी जळयनाचे वय वय तशें त्या नमुन्यार दिपस्तंभ आसता आशिल्ले कित्याक आतां जे दिपस्तंभ आमगेले दोळ्या दिसताची ते पर आधुनीक दिपस्तंभ जावन आसात वय. तसो आतां जावन कसं ना आता एक खाली एक गांवची एक अस्मिताय ती मंगळूर म्हणून दाखोवच्या एक अस्मिताय जावन उपयोग करता शिवाय आनी ते वच्याकय सोणाची वच्याकय जायना आनी ते तिकेची परिस्थिती बरी ना ते घटाय आसना वय वय ते तशें आसा आतां आमी विशय कसलो म्हणून म्हळ्यार अस्सल 20 शतमानातून आमी येतना भितर येतना मंगळूर कोडयाल आनी कोंकणी लोकाल आसले वसाहतांत भितर जिणेची परिस्थिती कशी आशिल्ली म्हणून आमी पळोवंक जाल्यार आमी थोडेची म्हापशी वचका जाता कित्याक म्हणून म्हळ्यार ते थंय येवन पळोवंक जाल्यार ताची म्हापशी फाटभूंय कशें आशिल्ली तेन्ना दोनूय युद्ध जालेंच वय 1838 हांव सांगलें म्हणके तशीच 1857-58 पयलें स्वातंत्र्य संग्राम म्हणून खंयच्याक नांव आसा ही दोनूय तेन्ना युद्ध जावन गेल्यांची आनी देशा परिस्थिती कशी आशिल्ली म्हणून म्हळ्यार आमगेले कोडयाल समेत खंय आमगेले कोंकणी लोकाल वसाहत आसा सगळ्याची तेंचे तटवर्ती कर्नाटक समेत कोडयाल समेत परिस्थिती कशी आशिल्ली म्हणून म्हळ्यार ते युद्धा भितर भारता भितर ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीन केलेलें आडळीत बर ना अशें म्हणलें ब्रिटीश राणीक दिसून ती कंपनीची बरखास्त केली वय ती कंपनीची बरखास्त करून तांगेर हातान करून भारत सगळ्यांची राजमनेतनाच मुळां हाडलें म्हळ्यार ती राणीची आनी भारताची साम्राज्ञी अशी म्हणून हें केलें आनी भारत तांगेले आडळितशाय तांगेल्या हातां भितर गेलें अशें जातना कशें जाता म्हणून म्हळ्यार आडळिताचें मूल तंत्र पुराय तांणी लंडना बसून इंग्लंडा बसून करता आशिल्लें आनी ते जारी हाडचे आशिल्ले पुरो हांगा करता आशिल्ले ताका विंगड विभाग आशिल्लींची हाजे निमित्त दोनूय प्रमुख घटनावळी आमकां अंत भितर पळोवच्याक मेळटा ते कशें म्हळ्यार तेन्ना कशी कर म्हळ्यार टॅक्स आनी जीवन कशें आशिल्लें अशें म्हणून आमकां पळोवच्याक मेळटा आता तुम्ही सांगले युद्ध जाल्ले ताका नंतर टॅक्स चोड आसता युद्धा नंतर केन्ना टॅक्स चोडचेची ताका समाजान अकाल येयले म्हळ्यार बरगाल वय त्या म्हाका दिसता तेन्ना जनाले जीवन अनेक कश्ट जाल्ले म्हणून सम 1896 म्हळ्यार 1896 म्हणटना हांगा दोनूय व्हड हें जालें एक कसं म्हणटा एक 7-8 वर्स पयलींची सगळे भारत देशांत 1870 आनी 80च्या दशका भितर हांगा बरगाल आयलो सगळे भारतांत बंगाल बरगाल म्हळ्यार व्हड तांचे भितर 20 लाख जन मेल्लींची अशें म्हणलें एक अंदाज आसा हे बरगालाचें एक चित्रण सगळ्याची तंते देशा भितर पळोवच्या मेळटा तशी न्हय भारी एक दुरदृश्ट परिस्थिती आमच्या चित्रां भितर दिसता आमगेले सांस्कृतीक व्हडपण कसो आशिल्लें आर्थीक जावन लोकल परिस्थिती कसो आशिल्ली इतली कश्टार पोट्टाक नातील परिस्थिती त्या वेळार उत्पन्न जाल्ली हे सम करच्याक ईस्ट इंडिया कंपनीकय जायनी आनी ब्रिटीश राणीला सकल हाडलेल्या भारत देशाच्या आडळिताच्यान काही जायनी ती परिस्थिती मागीर क्रमेण सुदारपाक जाली असल एक बरगाला परिस्थिती आयली तशीच तूं सांगलें रोग असल पुरायल्याचे व्हड एक संकश्ट कसो आयलो म्हळ्यार प्लेग रोग साधारण 1896 हांव सांगला म्हणके तेन्ना देखून 1912 ताईं 1912 ताईं 14 की 15 वर्सां मेरेन समय प्लेग आमगेल्या देशा भितर खूब आशिल्लो
बिबॉनिक प्लेग म्हणून तूं आयकून आसता प्लेगा भितर एक व्हेरायटी तो बिबॉनिक प्लेग म्हळ्यार आंगारी गुळशी पडचे, येताची बोक कशी पडची वय ते प्लेगाचे निमित्त खूब मरण जालींची अशें म्हळ्यार आमकां इतिहासा भितर पळोवचा मेळटा कळ्ळें आतां कितली हे म्हळ्यार चित्रण आजे आस्पत्रे चित्रण ते आमगेलें वय आसा तेन्ना एक कसं फोटोग्राफी म्हळ्यार आसा पळय ते आमकां फोटोग्राफी दिसता ते फोटोग्राफी भितर प्लेगा वार्ड दिसताची प्लेगा वार्डा भितर प्लेगा न्हिदून म्हळ्यार पळय हे प्लेगा वार्ड म्हळ्यार अशें आसता दिगच एक रूम शी ते तांकां एक मानची ना तांकां सम हांतूळ ना खाली मांजर न्हिदून आसा कितले जाण रोगी आमगेले भितर हांगा आसता आशिल्ले आमगेले सरकारी वेलॉक हॉस्पिटल त्या वेळार जावन आशिल्लें थंय एक वार्ड अशी आसता आशिल्लें अशी प्लेगा भितर कशी म्हळ्यार 4-5 दीस भितर मरण जाता तशें ते मरणा भितर ते आमगे कोडयाल गांवांक आनी आमगेले दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत खूब प्लेगाची हें जालें अशीच पळय एक स्मॉल पॉक्स म्हळ्यार तुका हें आसता कसं ना दडार म्हण कळ्ळें अशी स्मॉल पॉक्सा रोगांक त्या वेळार खूब गांवां भितर चालती आशिल्ले आनी खूब जाण तातूंत मरता आशिल्ले हें पळय विपरीत जालेली एक परिस्थिती रोगिली आमकां दिसता आनी त्या काळाचेर अशी आशिल्ले अशें म्हणून आमकां इतिहासा भितर मेळटा आतां खंय तर म्हळ्यार तेन्ना मंगळूर हे कसं म्युनिसिपालिटी आशिल्ली तस तांगेले एक हे आसा दाखल आसा एक तुका चार्टर दिसता कितले प्लेग डेथ जालेले प्लेगा भितर मरण कितले जालेले आनी खंय तर म्हळ्यार गांवां भितर पुरात हो प्लेग आसता न्हू रोगू हो विंद्रान हें करचो पण अशें प्लेगान मरण कितले ते जालेले अशें म्हणून आमगेल्या देशा भितर दिसता हगूर एक दशक गेले तशीची खूब पळय 1896 हांव सांगला म्हण कोयरास पळय थंय देखून 1904 एक 8 वर्सां भितर एक ग्राफ मेळटा कितले चड खंय तर गेले म्हण बंगाला भितर चड आशिल्ले आमगे कर्नाटकांत भितर दक्षिण कन्नड जिल्ले भितर खूब प्लेगाचें मरण जाता आशिल्लें खंय तर म्हळ्यार घरान तूं तरी विंदूर पडलो म्हळ्यार एक हे कसं रे उत्तर येता तशें विंदूर पडलें घर म्हळ्यार थंय प्लेग जाला म्हण कुठले घर सोडूंच का तसं नमुने परिस्थिती सुरेखच लोकांक की घर ना रातच्याक तांकां खावचे आहार ना आर्थीक निर्बळ तसल परिस्थिती असल भलायकेचे रोगाचे परिस्थिती येवन एक समाज कितले कश्टार तांणी आमगेलें जिवन चलोवन व्हेलें म्हणून एक सांगता की आमकां उदाहरण दिसता हे आमी 1900चे दशमानाक येवन पावतना इतली पुरा परिस्थिती आमी हुपून मुखार येयले आसता त्याच वेळार एक आडळीतशाही कसं जालें म्हणून सरकारान कसं केलें प्लेगाक आनी वखद तेन्ना आशिल्ली गी औषध आशिल्ली गी तेन्ना पळय खरें जावन ताका लागची तसं नमुने औषध म्हणना आतां पळय मनशाल इतिहास काण पळयल्यार खंयचें औषध ना म्हणना तो कांय पण दिता आसता आनी तो सांगता तेन्ना हेंच औषध म्हणटा ताका ताजेर खबर आसा आतां प्लेगाक दिवचे जे आमी हे एंटीबायोटीक म्हणटाची ती एंटीबायोटीक खूब मागीर येयनी आनी खुबाचे हे प्लेगाचे मरण संख्या आनी रोगा संख्या उण जालेलीची ते एंटीबायोटीक येतात तेंचे एक ताका एक प्रूफ म्हणटा पळय ते मेळ्ळें ताका तांत ताजे फुडें खंयच्यो एक वैद्य म्हणून आसता आशिल्लो गांवठी वैद्य म्हणून आसता आशिल्लो नाटी वैद्य म्हणून आसता आशिल्लो कांय ना जाल्यार रानांतलो वैद्य आसता आशिल्लो तोय दिता वखद प्रत्येक ते मनशाला एक सहज गुण एक बेर गी झरो न्हू ताजे कशाय गी कोरून दिता आशिल्लो सो ताजेनच एक चिकित्सा जाल्ली म्हणून आमकां सांगता जाय खूब रोगांक तशी आशिल्लें अशें वाडून न्हू विज्ञान वाडून येवका आनी ते कोणाक कशें कितें दिता आशिल्लें तावळे म्हणून तेंच खरें सम चिकित्सा म्हणून आमी सांगच्या जाय पूण असल परिस्थिती देखून कोण मागीर वांचून आयले तांणी मागीर समाजा भितर मुखार गेलेले आमकां दिसता तशीची एक तुम्ही त्यावेळी लाईट हाऊस हिला विषय सांगताना धर्मप्रकाश प्रेसई त्याच वेळारी जलेले म्हणून तुम्ही सांगितले म्हाका उडगस वय आतां पळय त्या वेळार तुवें कसलें उद्योग इंडस्ट्रीज जालीची इंडस्ट्रियलायझेशन ते इंडस्ट्रियलायझेशनांत एक इंडस्ट्री आमगेले हांगा आशिल्ली कसं मुद्रण इंडस्ट्री पळय हांगेले बॅसल मिशन प्रेसात दाखयला हांव पळय हे पळय धर्मप्रकाश प्रेस तुका रतबिदी म्हूण दिसता पळय 1887 कितले वर्स फुडले प्रेस आनी चालता म्हळ्यार आधुनिकत
तंत्रज्ञान उपयोग केल्ले तंत्रज्ञान तेन्ना युरोपा देखून हाडका आशिल्लें जाल्यार ते हाडच्यान तूं म्हाक्षेनीच आनी एक कोंकणी लोक आनी मस्त जाणांन आमचे भितर एक उमेद घेतली म्हळ्यार आमकां मुखार वचचें मुखार सरचें एक एक आमगेल्या अंत भितर रक्ता भितर ते जीन अंत भितर म्हणटा ते आयलां नवेपण कसं मेळटा ते चांग पण जाल्यार ते काण घेता आनी ते जारी हाडटाच तसं एक दोनी तुका अंत भितर दिसलें तशें जाल्यार मागीर खंयचे नळाचे मागीर येयला जाल्यार मुख्य जावन कशें म्हणल्यार राजकीय परिस्थिती कशी जाली त्याच टायमार त्याच वेळान तो मस्त पुरा राजकीय जावन सुधारणा मस्त आयलेंची तशीच राजकीय तांगेले ते गव्हर्नराल पुरा एक एक आदेशा निमित्त आमगेले जनाक मस्त त्रास जाल्ले म्हणून आमगेले क्लासांत पुरा समाज विज्ञानाचे क्लासांत पुरा शिकले डलहाउजी इले डॉक्ट्रिन ऑफ लॅब्स तशीच रैतवारी सिस्टम तशी मस्त पुरा आमी वाचले सम इथे म्हणून पळय एक नवे आडळितशाही येतना तांणी सुदारणे म्हूण लेखची खंयची आसता ते जॅनल खातीर सुदारण की स्वताल खातीर सुदारण हे एक व्हड विशय केन्ना एक राजकीय परिस्थिती बदल जाता नासता आतां तूं एक डालहौजीलें नांव सांगलें आतां हांव तुका डालहौजीलें चित्रण ताय आमी ताका सोदून हाडा पळय वो डालहौजीन कसं केलें म्हणून म्हळ्यार एक डॉक्ट्रीन ऑफ लॅब्स म्हणून तूं ते डॉक्ट्रीन ऑफ लॅब्सान ताणें कसं केलें म्हळ्यार मनशाले कोणाल्या हातान दखून कसलो एक वस्तू पडता आसतना तूं तांडून घेतो तितलो मने स्वार्थ तो पडता आसतना ताका एक आधार दिवन सम करचें न्हय तूंच तांडून घेता तें ताका डॉक्ट्रीन ऑफ लॅब्सा भितरी सगळे देश एक हाल्ली मनाचे भारी कश्टा पावले आमगेले उत्तर भारता भितर पंजाबा भितर दुलीप सिंग रायाले दक्षिण भारत भितरी गेले कोण राणी चेन्नम्माने असल मस्त जाणां आनी महाराष्ट्रा भितर जागीरदार आशिल्ले तशीच आमगे दक्षिण कन्नड जिल्ह्याक आमी ताणें ते लाग केलेले आशिल्ले म्हळ्यार खंय तार म्हळ्यार एक व्यक्ती तरी एक चांग आर्थीक जावन बर जाला ताका व्यार वैवाट आसा बरो आसा जाल्यार ताका चेडू नाच म्हळ्यार ताणें दत्तू घेतल्या रे चल्ल्या चेडू नाची म्हणून वय चल्ल्या चेडू ना जाल्यार ताका ते दत्तू घेतल्या रे ते दत्तू घेतिल्याक दिवच्या जायना ते सरकारा वता म्हण हें तांडून घेवचें हें जे डॉक्ट्रीन ऑफ लॅब्स ताणें केलें जाल्यार एक तूं इतिहास काण पळयल्यार रे डालहौजी कालार तांणी ते डॉक्ट्रीन ऑफ लॅब्स हिंदू लोकांक मात्र हें केलें अशें म्हणून तागेलें रापादन आसा आनी तूं हें इतिहास काण पळयल्यार तांकां मस्त सत्य दिसता तांकां मात्र आनी तेंय जाल्यार तशीच आनी खमा पळयल्यार 450 वर्सां फाटीक पोर्तुगीजांनी तेंचें केलें कारण दत्तू घेतिल्यांक दिवचे ना तूं मतांतर केल्यार तो दिवेत असल नमुने स्वार्थ आमकां दिसता हाजे निमित्त आमगे लोकांक खूब त्रास जालो जीण करूंक कश्ट जालें व्यार करचें कश्ट जालें जाल्यार तें पळोवन हुपून तांणी मुखार येवच्याक यत्न केलें अशें म्हणून आमकां दिसता हे आडळितशाही आशिल्ले तांगे जनाल निमित्त आमकां दुसरे कसं नमनेच पुरा पेट्ट जाल्ले म्हणून तुमी सांगताचे म्हळ्यार टॅक्स आनी ते वापस चडयले की तशें पळय प्रत्येक हांचे म्हळ्यार आर्थीक जावन संकट जालें कुडलें तांणी कसन पळोवचें म्हळ्यार तो दुड्ड कशें भरच्यो म्हूण वापस कशें घेवचें आतां एक खंयच्या जाग्याचें एक लँड रेव्हेन्यू म्हणटा पळय तुका तो एक क्रम आशिल्लो पळय एक भरती म्हणून एक केलें आनी अर्ध भरती म्हणून एक केलें भरती म्हणून ते दोनी हांगाचे शब्द वापरले ताणें इंग्लीश लोकांनी आडळीत जाल्यारय भरती मात ते अर्ध भरती म्हणून केलें आनी तूं इतिहासात दाखल काण पळयल्यार हे भरतीची चड अर्ध भरती म्हणून ताचे अर्ध ना ते भरती लागी आसा नांव मात अर्ध भरती आनी अशी तांणी टॅक्स लागोवचे सूर करून सान सान हे शेतकार आशिल्ल्याची तांकां भारी त्रास जालो तांगेले कितले उत्पत्ती आसा शेतां भितर ताजे इतल्यांची तरी तरी कर बोरका जाल्यार तांणी जीवन कशें चलचें असल एक परिस्थिती मस्त उद्भव जावन कितली जागे तांणी शेत करचेची राबयले अशें म्हणून आनी ते पुरो गव्हर्मेंटान हाता गेले गव्हर्मेंट हाता गेल्ले ब्रिटीश गव्हर्मेंटान पळय तांणी कशें केलें मागीर ब्रिटीश सरकारांनी तांगेले आडळितशाही भितर कोण मेळ्ळेले आशिल्ले तांकां तो जाग वांटलो अशी मतांतर जाल्यार कुडले वांटले तशें पुरो तांकांय चड दिला
अशी परिस्थिती आमकां आमच्या भितर इतिहासा भितर पळोवच्या मेळटा तसो लोक जीण कशें आशिल्लें म्हणून एक आमकां एक अंदाज करचे की हें पुराय एक 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 मूळ म्हणटा पळय हे थोडे थोडे क्लू आमकां इतिहासा भितर मेळटा. इतली पुरो त्रास आसतना जनांक तांगेले एक मना बळ दिवच्याक आनी तांकां एकठांय करूंक कोणे प्रयत्न केलेस की सहज जावन करताचे कशाला म्हणून म्हळ्यार एक तांगेले आत्तां आमी सुरे पळयल प्रकार एक ते रैतल बंडाय म्हण केलें त्या एक प्रयत्न केलेलो आसा. जाल्यार चड जावन कसा म्हणून म्हळ्यार आतां कोंकणी समाजाचे लोक आशिल्ले पळय तांणी तांगेले भितरीच एक एक वाट कस सोदुची म्हणून सरकाराला मागून वच बदलाका ते जावचे ना जाल्यार तांणी कशाला करचें अशें म्हळ्यार एक उद्योग कशे दिवच्यो म्हळ्यार एक हें पळोवचें सुरू केलें. इत्याक म्हळ्यार शिक्षणान देखून वंचीत लोक शिक्षण खूब जालेलें ना थोडे लोक मात शिक्षण मेळटा आशिल्ले ते मागीर तेन्ना कन्नड भाशा शिकप आशिल्लें थोडे लोक इंग्लीश भाशा शिकल्याची तांकां सरकारी हांत भितर थोड्याची कामांनी मेळटा आशिल्लीं. आतां उदाहरण सांगता जाल्यार 1865 इसवे भितर मंगळूर म्युनिसिपालिटी घडली हांगा. हे म्युनिसिपालिटी हांत भितर थोडे जाण काम घेता आशिल्ले. आतां म्युनिसिपालिटी तांगेलें एक चित्रण आसा तांचो रिसेप्शन कमिटी म्हणून हे शिक्षणाचे परिस्थिती आतां आमी शिक्षणाची खबर आमी सांगलो ना शिक्षण कशें जाता आशिल्लें शिक्षण हें काण पळयल्यार पण 1836 बाशेल मिशनाच्यान शिक्षण संस्था केले. तशीच 1865 कळ्ळें ते आतां ते गणपती स्कूल आसा पळय दोन्ही चित्र आसा पळय ते तांबडे फातरात ते दिसता तांणी शिक्षण संस्थे सुरवात केले. सकल 1860 इस्वेंत आसता ते सकल ताची इस्वी दिसना ते संत अलोशियस कॉलेजाचे शिक्षण संस्था केलो. म्हळ्यार खरें पळयल्यार पुराय कोंकणी लोकांचे बाशेल मिशन म्हळ्यार मात्र जर्मनी देखून प्रोटेस्टंट जाले म्हणून मागीर लास्ट चित्रण दिसता म्हळ्यार सुब्राय पैन तागेल मित्रान पुरो उठ्ठून केलेलें कॅनरा शिक्षण संस्थेचो ओल्ड मस्त फुल फोटो तो ती इमारत आज नाच ते खंयचे शाळे भितर ते दिसना ती काडल्यांची तेच नाशिल्ली ती इमारत ती शाळेत आनी ते केलेलें आशिल्लें. आनी चिंतकान कसं केलें म्हळ्यार शिक्षण दिल्यार जनाक बरेपण मेळटा शिक्षण नातिलेंच आमगेलें कश्ट. आतां इतिहासा दृश्ट्यान आमी काण पळयल्यार गोंयांत देखून तर मस्त कश्ट केलें 300-400 वर्स शिक्षण ना आशिल्लें आनी पुणी दिवका आनी पुणी दिवका म्हणून एक चिंतन तांगेलें मात्यां येवन तांणी शिक्षण संस्था सुरवात केल्लीची. तांत भितर होगूर जाणांक कांय 300 वर्स अविद्यावंत आशिल्ले एक समाजाक तांकां पुरो जाणांक होगूर विद्या मेळचे सुरू केलें. सूर्यविद्या म्हळ्यार कशें ना अक्षराभ्यास थोडेच एक दोन पंक्ती वाच सुद्धा काय ना जाल्यार एक हस्ताक्षर करचें जावका कित्याक म्हण दुडू आचविला वरेन येता तांकां ते कळका ते मेळटात. अशी मुळावी शिक्षण मेळचें तितलें हें तांणी करून दिलें. हें जातना सादारण 1900 शतमाना येतनाच हें जालां 1900 नंतर वयलें आसा पळय 8-10 वर्सां भितर जनाक थोड्याची बुद्धी येयली म्हणत हें शिक्षण घेवका म्हण. खरें पळयल्यार इतिहासांत तर पळयल्यार शिक्षण संस्था केलेले मुळावी लोकांक समाजांत मस्त जनान तांगेले वयरी तांकां आपादन घाल्ले अशें म्हळ्यार आमकां दिसता. कित्याक म्हळ्यार तूं शिक्षण संस्था करूं वचून हे युरोपियन्सान नमुन्यार करता आसा अशें म्हणाले शिक्षण संस्था केल्ल्या लोकांक आपादन आयकुका पडली गुरुकुल करनी हय. आतां ते दत्त केला म्हळ्यार प्रश्न नाही ते गुरुकुल करचे म्हळ्यार देत्व तेन्ना ते जावन गेला तो काल जावन गेला. नव नमुन्या शिक्षण संस्थोचे आमकां आमगेले धांवका आनी आमगेले कश्टाक एक सुदारण करच्याक एक वाट तीची म्हणजे हे चिंतकान तेन्ना शाळ केले निमित्त आज हांव तूं आनी परत हांगा शिक्षण घेवन आमी हांगा बशिल्ले आसा ना जाल्यार जायना अशें. हे शिक्षण घेतिल्ले थोडे लोकांक सरकारी मुळावी हांत भितर थोडे काम मेळटा जालें कसं म्हणटा थोडो दाखल वाचच्याक एक दाखल बरोवच्याक आनी पुरो लेख अकाउंट्स बरोवच्याक. इतर लोकांक कसं केलें म्हणून प्रश्न आमकां आतां 20 शतमानाचे आदीक येतना अनेक एक कॉर्डियल म्हणटना अनेक आमकां एक कसं मस्त उडगास येवचें म्हळ्यार आनी पुरा कडेन चित्रण मेळचें कसं म्हळ्यार मँगलोर रेल्वेज इंडियन रेल्वेजा विषयी म्हळ्यार त्या काळान तूं सुरवेक ते गेलेले मॅड्रास टू मँगलोर म्हणून तूं सांग समा तूं मंगळूर भितर रेल ट्रेन घालेलें
1912 इस्वेंतूची कळना म्हणजे सुमार पळत 100 वर्सां वयर जालें 110 वर्स जालें पळय हांगा दिसता पळय तेन्नाचे ते रेल्वे स्टेशन पळय कितलें फुडलें चंद आशिल्लें चंद आशिल्लें ताका तें पुरो कसं म्हणटा म्हळ्यार एक हाका ऐतिहासीक दृश्टीन तें दवरून घेवका जाल्यार बारीक कट्ट जाता आनी ते काडले शिवाय नवो बांदचे जायना आनी ते ट्रेन पळय फुडले नमुन्याचे कोल म्हळ्यार हें कसं इंगळ घालून ताची डब्बी पळय अशी आनी मंगळूरा देखून सकल कण्णानूर ताईं कलिकट ताईं हें केलें रेल्वे हें केलें दिसता 1852 दिसता म्हाका दिसता 1852 भितर हिंदुस्ताना भितर पयलें रेल्वे हें घालें मुंबय देखून ठाणे मेरेन वय फर्स्ट इंडियन रेल्वे तें घालें क्विज कॉम्पिटिशन निमगितात हय ते तांणी रेल घालें कशें लागलें ते ठाणे भितर तांगेलें ब्रिटीश हें आशिल्लें कशें ठाण आशिल्लो व्हडलो तांकां तें धांवका आशिल्लें तेशिल्लें तांगेले पुरो गुंडू त्या पुरो गन पावडर पळय येता वरूंक हांगाय तशीच ताका म्हळ्यार हांगा खूब न्हंय आशिल्ल्यो न्हंयो हे न्हंय पुरो उपपून उत्तराक वचपाक भारी त्रास जाता तशें पूण दक्षिणेक एकूच सामको घाल न्हू थंयची नेत्रावती हय उल्लाला सामको घाल ते दक्षिणेक केलें जाल्यार जैनाक मात मस्त फायदो जालो आनी कोडयाला भितरी व्यार वहिवाट व्यापार करचे मस्त खूब लोक मुखार आसता आशिल्ले तांकां लायले ते तांणी केरळा तिकडच्यान वचून व्यार करचे सुरू केलो मस्त जन हे कोडयालचे मंगळुराचे पुराचे लोक आसा पळय तांगेले व्यार वहिवाट कोच्ची मेरेन चलत आशिल्लो अशें म्हणून आमकां इतिहासा भितर पळोवचें मेळटा थंयसर मंगळूर रेलाच्यान मस्त एक लोकांक जालें आनी येरादारी म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टेशनाक लोकांक मस्त ताजेर उपयोग जालो अनेक कसं सांग म्हळ्यार त्या काळांत कॉलेज युनिव्हर्सिटी पुरो हांगा नातिल निमित्त आनी प्रेसिडेन्सी कॉलेजाक वता आशिल्लेची तांकां एक शिक्षणाक मेड्रासा वचपाक अनुकूल जाल्लें म्हणाव लेखता सम आत्ते जोल थंय कसाल करता आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार न्हंयची वाटेन सकल केरळा भितर वचून थंय देखून रेल हें जालेलें आशिल्लें पण ते मद्रासा वता आशिल्लें हें जालें कुडलें ताका एक संबंद जालो जोडलो आनी चड लोकांनी मद्रासा तिकडच्यान शिक्षणाक वचचें सुरू केलें आनी म्हळ्यार एक 10th स्टँडर्ड म्हणा तो SLC म्हणून म्हणा तें जाता तरी मागीर मुखावेल शिक्षण जावका जाल्यार हांगा ना आशिल्लें सो कॉलेज शिक्षण घेवका जाल्यार मद्रास तिकडच्यान वचूका जाल्यार मस्त जनान ताजो उपयोग घेतलो म्हळ्यार शिक्षण आमचो एक समाज मुखार येवच्याक हे वाट रेल्वे निमित्त जाल्ली अशें म्हणून मस्त जन तेन्ना एडवोकेट जालेले आसाची पळय ते तेन्ना पुरो थंय वचून शिकूंक पडटा आशिल्लें आनी ताणें परत मेंबर सुब्राव पै आनी परत आशिल्ले एडवोकेट आशिल्ले ताणें परत मागीर शिकवण ताणें परत मद्रासाक वचून कोरका जाता आशिल्लें तशीच आमगेलें एक आनीक एक चित्रण आसा एकठांय करूंक प्रयत्न केलेले जनाल विशयार एक बरयलेलें एक कागदाचें हें आसा आमगेलें हय हें कसान दाखयता म्हणून म्हळ्यार एक हें कितल्या इस्वेक वता 1928 इस्वेंत तुका थंय एक बदी भितर इंग्लिशान बरयलें दिसता अमेंबळ वेंकटरमण पै म्हणून ते कडच्यान कन्नड लिपीर कोंकणीर बरयलें दिसता हाद्देना 3 विशय आमकां साबीत जाता कसन म्हळ्यार लोकांक वट्ट करच्याक एक संमेलन हे संमेलनाक तांणी खंय दाखून म्हळ्यार महाराष्ट्रांतय आशिल्ल्या लोकांक आपोवन हाडलेले आसा केन्ना हें पब्लीश हे तेन्ना प्रिंट केलें म्हळ्यार कसो ते म्हळ्यार विशय कसो हे एक सारस्वत कन्वेन्शन म्हणून केलें सारस्वत कन्वेन्शन हय सारस्वत कन्वेन्शन केलें ऑल इंडिया लेवलाचें म्हणून केलेलें आसा ताजे रिसेप्शन कमिटी मेंबर्स आनी म्हणटा सकल नांव दिसताची ए सुब्बाराव पै म्हणटा दिसता मेंबर सुब्बाराव पै एन दामोदर शणै श्रॉफ आनी कस्तुरी सुब्राय पै तांगेलें नांव एक तुका पंक्ती दिसता तांतूं भितर के.पी. रामराव ते सकल आसता सकल तांबडे दिसता पडत के.पी. रामराव म्हळ्यार प्रसिद्ध हें तो कसो वकील आशिल्लो हांगा तांगेलें पुरो हांगा नांव दिसता कळ्ळें हें प्रोसिडींग्स कसल कोरका आमी आनी आमगेलें हांकां शिक्षणाक कितलें तांतूं भितर मस्त बरयलें हें 4 प्रश्न आसता 4 फुटाचें आसता प्राय 1 फूट मार तांतूं भितर दाखोवचें साध्य जाना हें लोकांक यत्न दाखयता प्रयत्न दाखयता तांगेलें एक मानसीक स्थिती दाखयता आनी आमी मुखावेल शेतमाना वचून बरेपण पावता जाल्यार कसल जावका शिक्षण जावका आर्थीक आमगेलें बळवंत जावका व्यार वहिवाटांक आमी घटी जावका
म्हळ्यार आनी कोंकणी बरें येयली निमित्त कोंकणी भास वाडूंक काम म्हणून तांकां मन आशिल्लें म्हळ्यार आमकां खूब दिसता. तांणी कन्नड लिपीर बरोवन आसचें पुरो त्यामुळे त्या वेळार ताजे वळख अशी लोक कोण आशिल्ले. बट हे एक प्रयत्न आमगेले स्पश्ट जावन दिसता आमगेल्या म्हालगड्याल्या. आतां आमी आतां शिक्षण मेळ्ळी कुडले तांकां आडळितशाही लोट्टू काम करूं एक अवकाश मेळ्ळे म्हूण तुमी त्या वेळार सांगले. पण कसं एक सान काम जालें रे तांगेले चलन वलन म्हळ्यार हांगेले ब्रिटिशाल लोट्टू कशें आशिल्ले. आता ब्रिटिशा लोट संबंध एक 2-3 नमुन्यार आसा. एक कसो म्हळ्यार आतां हांव तुका सांगलें नगरपालिका आशिल्ली कळ्ळें म्युन्सिपालिटी. हे म्युन्सिपालिटी भितर कामाक जाम जावकाना अधिकारी पुरो आतां नाशिल्ले. आतां पयलीं आमगेल्या भितर आसा पण हें कशें दाखयता एक अनेक समाज अनेक वांटो चिकेची आर्थीक जावन बळवंत वांटो. एक राय एक उपराय अशी कसं नाही मस्त जाण 350 जण राजमानेतनाचे आशिल्ले हिंदुस्थानान म्हणटात. तांणी ब्रिटीश अधिकाऱ्याला वटू तुका चलोवन गेले तांकां दिसता पळय मागशी तांचो दुसरो जन आसाची वय तांगेले तांकां मात्याक मुंडास आसता आनी हांगेले येदर आशिल्ले जाल्यार तूं ब्रिटीश हॅट आसाची म्हळ्यार तांगेल वटू आनी हांगेल वटू एक जीवन कशी चलोवन व्हरका जालें. थोड्या रायांक आनी पुरा ब्रिटिशां विरुद्ध युद्ध करचें जायना आशिल्लें तितून ताकद ना आशिल्ली. तशें जाल्यार तांगेल वटू मेळूच मुखार वचचें. तशें जाल्यार आमगेले जेनाले कसं उदरगतीक ते उपयोग जावचे पुरो म्हणल्यार तेव्हा एक वायट चिंतन म्हणून सांगू जायना. परिस्थितीक तक जावन लोकांक वचचें वंचून व्हरल्यार विंचून खाव येता अशी ब्रिटीश आडळीतशाही तांगेल आसा तांगेल वट मेळ्ळ्यार एक तुका एक वांटो थंय दिसता. अनेक वांटो म्हाका दिसता आमगेले जी म्युन्सिपल सिटी कॉर्पोरेशन म्युन्सिपल बिल्डींग नंतर जालेलें आशिल्लें जाल्यार जेनाले एक वांटो अशें दिसता. तशी जी इतर लोकांक काम कशी मेळटा तशे लोक तशें म्हणटात म्हाका कसां अनेक कडूक आसत म्हळ्यार रेल्वे कशी जाले रोडवेज कशे आशिल्ले म्हळ्यार रस्तो कशे आशिल्ले. बेंगळुरू आनी वचपाक जाल्यार एक घाट म्हूण एक सामके कोडियलच्यान तेता वचपाक पुरा कडेन एक घाट म्हूण एक वेस्टर्न आमी गोंयांत देखून आयिल्ले काळाचेर आमगेले हें काण पळय पुरो न्हंय हुपून आयिल्ले तितके भितर गेल्यार म्हळ्यार उदेंत अधिकडच्यान इश्ट अधिकडच्यान गेल्यार पुरो घाट घाटवेर वचच्याक वाट बारी कश्ट. आमकां एक प्रतिश्ठीत आनी बारी मुख्य प्रमुख जावन एक घाटू 1847 की 1850 सालाची 1843 कळ्ळें ते बिस्ले घाट म्हणून तो बिस्ले घाट म्हळ्यार ते सुब्रमण्यान दाखून तशें भितर वता तो सुब्रमण्यान दाखून गेल्यार आतां आमकां चड वचूंका म्हणना आमी एका आतां मडकेरी गेल्यार मडकेरी घाट आसा संपाजे घाट आसा शिराडी चारमाडी म्हणून मस्त केला घाट जाल्यार बिस्ले घाटार आमी वचची बारी उण आशिल्ली जाल्यार बिस्ले घाट भारी हें कसं वय मस्त आशिल्लो कश्टाचो आनी तो कर्नाटकाचे सकलचे कोडग वचपड म्हळ्यार मडिकेरी कूर्ग वचपड ते सगळे कोडग दुखून तशें मुखार वचून कर्नाटकाचे सकलचे पोर्शनाक वचून मेळटा मंड्या लागीं थंय वचून पावता. ते बिस्ले घाट बांदितना 6 की 7 वर्स लागल्यांची. सकलेशपुरा वचचें मोस्टली सकलेशपुरा वचना तो सुब्रमण्या दाखूनची घुवन तशी भितर वता आमी तशें वचचे आमकां कांय वचचें मेळना. आमी मैसूरा वतना वचना ती आतां बेंगळुरा वतना वचना मडिकेरी वतना वचनाची सौलभ्य वय तस त्या घाट आमी उपयोग करचे उणे. अशी मस्त कडेन घाट ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी राबोवन आनी आमगेले हांगाच्या लोकांनी काम केलें. तांगेलें एक हें मात वैज्ञानीक हें मात्र ताजें प्लॅन करचें काम करचें आमगेल्या हांगाच लोकांनाच केलें. 2-2.5 लोकांनी काम करून तो घाट बांदले. ताजे निमित्त आमगेल्या लोकांक कसं जालें म्हळ्यार व्यापारी लोक म्हणून सांगलें तांणी व्यापाराक एक घाटवेर वचचें सुरू केलें आनी थंय देखून एक शब्द ताका कन्नड शब्दार काड उत्पत्ती म्हणून एक शब्द वनस्पती वनस्पतीची न्हय शुद्ध वनस्पती न्हय ते रान्ना भितर जावचे वेगवेगळे आतां तुगेलें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स म्हणून म्हणत आनी मस्त पुरो आशिल्लो तांचे भितर कळ्ळें. इवन तुगेलें मिरें मागीर लवंग मागीर टिक्की दालचिनी चक्के लवंग पुरो आशिल्लें पुरो मस्त येता आशिल्लें. आनी कशें म्हळ्यार रान्ना मेळची मोव
मागीर औषधी गुणाचे पाळ मूळ वय ते परत घेऊन येता आशिल्ले आनी तांणी येवन हांगा लोकल हांगाच लोकांक ते विकता आशिल्ले ते घेवन एक 30-40 वर्सां फाटीक टायम आमगेला ते लेडी गोशन आस्पत्र आसा पळय ताजे कडचे रस्त्यार तांणी विकू बसता आशिल्ले ते हें कसान सगट न्ही ते चिल्लर व्यापार करून ते करून तांणी विकत्या बसता आशिल्ले आनी परत घेवन येता आशिल्ले अशी पळय दोनी तिनी समाजाच्या विभागाक जेन्ना व्यार जाता थंय विडशा सामान फूड मेळटा थंय वचून हाडटा तुका राज्यान दोन आसतालो थंय नको कळना थंय नको हाडची तो पुरा आनी तसो व्यार करताले खूब लोक आशिल्ले आमगेले कोड्याल गांव आशिल्ले कारकळ बंटवाळ तूं खंयचेय लागीं गांव पळय खंय कोंकणी लोकल वसाहत आसा पुरो जाणालो हो व्यार आशिल्लो आनी त्या व्यारा निमित्त मस्त जाण खूब जाण बरी जाली अशें म्हणून आमकां दिसता तशी तुमी सांगतना म्हाका आनीक कसो उडको आसत म्हळ्यार उपिनंगडी गांवांत थंय अशी घाटवयर सुकून पुरो तांणी सामान हाडता आशिल्ली आनी हांगा सुकून तांणी मीठ दिवचें आशिल्लें तशें ताका उपिनंगडी म्हूण नांव आयलें म्हणटात आतां व्याराक निमित्त पुरो नांव येयलें आनी आतां तूं बंटवाळ देखून पळयलें तांणी तशी घाटवयर वता आशिल्ले चिकमंगळूरा वता आशिल्ले हासना कडच्यान वता आशिल्ले मागीर शिवमोगा कडच्यान वता आशिल्ले अशी हें पुरा 20व्या शेतमानाच्या आदींत एके चड म्हळ्यार 19व्या शेतमानाच्या अंत्या येतना कशी येरादारी आमगेली वाडली ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें तंते वचून जेनान व्यार वयवाट करूं सुरू केलो हें परत भारी एक इंट्रस्टींग हें दिसता तुका बस दिसता पडटा ही बस प्रयाण ही घाट जातरी बसा प्रयाणान तूं भितर भारी सुलभ जालें आतां त्या बसार तूं बसून वचाक तूं तयारी आशिल्ली कळना हांगा देखून खाली एक चिकमंगळूर वचून पावच्याक ताका 10-12 घंटे लागता न तूं कारार 4 घंटे भितर पावता जाल्यार हें एक व्हड खबर ना जाल्यार बैला गाडयेर बसून 2-3 दीस जात तशी दीस वता तशी हें आयिल्लेची एक व्हड खबर 2-3 आनी कसान हाजे खंयचे ट्रान्सपोर्टेशन कंपनी म्हणटा पळय CPC म्हणून आशिल्ले ते कोंकणी लोकांनी केलेले मागीर मंजुनाथ शंकर विठ्ठल म्हणून आशिल्ले हनुमान मस्त तांत भितर कोंकणी लोक तांतूय आशिल्ले हे ट्रान्सपोर्टेशन हे आसता उद्योग आसता हांत भितर आधुनिकता हाडच्याक भारी हुशार जाले बस हाडली पुरा तेन्ना दाखोवन युरोपा दाखोवन येवंक हाडका ती बस हांगा काय बस काय बांदची कसान उद्योग ना तेव्हा हाडच्यान तूं मुखार आशिल्ले लोकांक कितले ताजेन सुलभ जालें एक कडेन देखून आनी एक कडेन प्रयाण करच्याक होगूर बैला गाडी घोड्या गाडी होगूर म्हापशी पडूं सुरू जालें एका बैला गाडयेर वचपाक जाता तशें आनी कोडयाल आयल्यार त्या काळान तो टांगा त्या घोड्या गाडी त्या भारी फेमस आशिल्ले वय ते गांवां भितरी हें करता कोडयाल गांवांत तूं चालती आशिल्ली एक चंद टांग आसता आशिल्लो घोड्याचो ताजें एक चित्रण मस्त सोदच्या पळयलें भारी चंद चिके जड आसता ती घोड्या गाडी त्या चिकेची प्रतिश्ठीत लोकांक ताजेर बसून येवचे अशें म्हणून ताका भितर वयल्यान लायक कसान कुशानांनी घालून आनी ताका जे रेशमेचे कपड्यांनी घालून अशें चंद करता ते पळोवच्या मेळ्ळें आतां खंय कडेन आसता की ना म्हाका जाल्यार अठराशे विशय कसो म्हळ्यार विशय हे 20व्या शेतमानाचे आदींतूची जांग ट्रान्सपोर्टेशन येरादारी मस्त वाडली आनी बरेपणाक एक वाट मेळ्ळी कोडयाल आनी तेन्ना काळाचे समाज कोंकणी समाज म्हणून आमी आलोचना करतना आमकां उडको आसचे अनेक विशय कसो म्हळ्यार बीडी उद्यम त्या काळांतूच प्रचलित आशिल्ले आनी भारी जनाक तांणी उद्योग मेळ्ळेले आसा आनी तांगेले जीण चांग जालेले एक आसा वय पळय हे तंबाखू म्हणाल आसा पळय तो खूब म्हापशी देखून आसा 1000 वर्सां देखून तंबाखू चालती आसा म्हणटा जाल्यार आतांच नमुने ती बीड येस पळय ती एक उद्यम जाली तांतूं भितर थोडे तंबाखूची पिठी घालून एक पाल्लोच तशे बांदून एक बीड इबांची एक उद्यम जाले ही बीड इबांची उद्यमां आमगेले हे तटवर्ती कर्नाटका भितरी सकल केरळा देखून वयर थंय कर्नाटक मंगळूर जावन सगळेची दक्षिण कन्नड उडपी जिल्ले थंय ही बीडी उद्यमां भारीची एक प्रमुख स्थान आकाशीन आदी एक अजापाची गजाल कसल म्हळ्यार हे बिडये पाल्लो हांगा खंय जायना तो येवचे तेकड देखून घाटवयर देखून म्हळ्यार आनीक उत्तरा देखून म्हळ्यार बेळगाम सायडांनी आसा पळय महाराष्ट्रात आनी कर्नाटकाची आतांची ती शीम आसा थंय जावचे
जाल्यार ते बिडे उद्यमांतू खूब लोकांक काम जाता पण हे हांवें कसं दाखयलां म्हणून म्हणल्यार म्हळ्यार आज ते तंबाखू जाल्या निमित्त ते आरोग्याक प्रॉब्लम म्हणून जेन्ना म्हणटात जाल्यार हे कंपनीच्यान परत वयर परत ते गणेश बिडी म्हूण आसा ते भारत बिडी म्हूण आसा सकल प्रकाश बिडी म्हूण आसा PVS बिडी म्हूण आसा हे चारय बिडी संस्थे कोंकणी लोकांना केलेले आनी तातूंत कितले हजार गटल्यान जाणांक उद्योग मेळ्ळो कळ्ळां हे पळय बिडी हे बांदचे घरा भितर बसून बांदचे हे तांणी कितले थंय उदार आशिल्ले म्हणून म्हळ्यार हो उद्योग खाली कोंकणी लोकांक मात न्ही सगळे समाजाक कोण ताका निमगिता ते उद्योग तांकां उद्योग दिला आनी ताजेन कितलीं जाणांले घर बरें जालां तांकां आर्थीक जावन तांकां बळ जालां म्हळ्यार पळय शिक्षण नातिले घरा यजमान आसता ताका बरें चांग काम मेळना ताका आसना तो खंयचे साना जे उद्योग करिनासता ताका एक थोडो सांबाळ आसता घरांत तूं बायल चेडूं खूब चेडूं चेड कळना मागीर म्हालगडे आसता तेची घरांत लोक चड तांकां आर्थीकाय पावना तेदनी बिडे उद्यम आसा पळय हें मस्त एक फाटबल दिलें समाजाक तांकां घरा बसून हें काम केलेलें बायल मनशांक एक म्हयन्याक एक 200-250 300 रुपये चड तरी कमाय मेळ्ळ्यारी तिगेल बामणाक भायर आंग राबल्यार कामां तितले मेळचे ताका तितले मेळना आनी हांगा ह्या बिडी बांदची कामां सकाळ साकून रात्र ताय कोरेत ताका एक टाइम लिमिट म्हणून ना घरा भितर बसून करचें आनी ते खंय तर म्हणून म्हळ्यार हे बिडी कंपनीचे तांगेलेच वाहन हारी ते घालून हाडून घरा बागलांक दिता आशिल्लें लेबल मारची काम बिडी करची काम वेगवेगळे अशी न्ही पूण आर्थीकायक जेन्ना जीण एक भारी सहाय जालें हे 20 शतमानाच्या आदी येतनाची आनी ते खूब वर्स थंय चालते आतां थोडे कडेन आसा अशें दिसता म्हाका तांणी मागीर बिडी कंपनी तांणी तांकां बिडी स्कॉलरशीप म्हूण दिले आनी PF म्हूण दिवचे सुरू केले वय ते पुरा सरकारी नियम हे न्ही आनी तांणी स्वता जावन तांकां जो तांकां लाभ मेळ्ळे नासा ताजी एक अंश हे कामाच्या बरेपणाक ते एक प्रोविडंट फंडा मुखांतर दिता आशिल्ले नेर जावन तांकां विद्यार्थी वेतन शिक्षण वेतन आनी वेगवेगळे परबेक हे पळय दिता आशिल्ले हे पुरा एक आर्थीकायक मस्त बळ मेळ्ळा जिणेंत आता फुडें आमी फुडलो इतिहास काण पळयल्यार हे दक्षिण कन्नड आणि उत्तर कन्नड एक जावन आशिल्ले म्हणून आमी पळयलां ताजे ते विंगड विभजन ते कसं कारण ताका एक प्रमुख कारण आशिल्लें तो लांब आमगेले कर्नाळ हे कॅनरा जिल्लो म्हणटा आशिल्ले पळय कासरगोड दकुनूच सकल कासरगोड दकुनूच सगळोची कॅनरा जिल्लो हांगा कारवार मेरेन आशिल्लो इतलो लांब आशिल्लो आनी समृद्ध परशुराम श्रेष्ठी म्हणून म्हणटा तो समृद्ध आसता आशिल्लो जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत भितर एकदम रान आशिल्लो एकदम लायक रूख आसता हे राज्य देश ब्रिटीश राणीले सकल केन्ना येयलें आनी तेन्ना तीन परत गव्हर्नर आसता गव्हर्नर जनरल आनी ते प्रांत्याक आडळीतेक तांगे आडळीक वेवस्था केली तशी कोडी जाल्यार तर एक मूल हें म्हणून जाल्यार आमगेल प्रांत्याचो तो गव्हर्नर जनरल आसता तो गव्हर्नर आसता आशिल्लो ताणें मद्रासा आसचें ताका केंद्र तें आनी तें खंय आसा उदेंतेंत आसा इश्ट कोस्टां आसा आमी हांगा पश्चिमेक आसा कितले दूर आसा पळय अशें आसतना सगळेंच हो केंद्र जिल्लो आडळीत कशें करचें थंयसान खूब कश्ट जालें आनी तेन्ना मुंबय प्रांत्यांत तो आशिल्लो कोण गव्हर्नर ताका हाजेरी उत्तर कन्नड जिल्ल्याचे आमगेले हाजे समृद्धताय भुंयतणेचेर ते जोळ पडटा हांगा लायक समृद्ध हें आसा आर्थीक जावन आपण्याल प्रांत्याक आपण्याल देशाक म्हळ्यार इंग्लंडाक कारण हाजे खूब लाभ करूं जाता म्हळ्यार एक उद्देश मूळ उद्देश तो आशिल्लो शिवाय ज्यानाल बरेपणाक तें केलें म्हण हांव दिसना तें रुक्काचें टिंबर म्हणटा कळ्ळें ताजे व्यार चड जाता म्हळ्यार खातीर तेन्ना हे नौक बांदच्यो मच्छी बांदचे कळ्ळें शिप्प त्या इंडस्ट्रीक त्या उद्योगाक तांकां इंग्लंडा जाल्यार तांकां रूख जाय आशिल्लें त्या फळी करूं दिग दिग रूखय जाय तसो व्हड व्हड रूख तें आसता आशिल्लें तो ताणें ताजे वत्ताय घाल न्हू 1860 1860
1860 अराउंड म्हणता ना त्या वेळार एक 2-3 वर्स लागला ताका तर तो जिल्लो विंगड जालो आनी सादारण भटकळ मेरेन मात्र दक्षिण कन्नड जिल्लो उरलो आनी ताजे देखून कारवार ते उत्तर कन्नड जिल्लो जाल्लो आनी हे मद्रास प्रांत्याक गेले ते मुंबई प्रांत मुंबई प्रांत्यात जाले कोंकणी भाशे दृश्टीन ताजेन कशें जालें जे दक्षिणाक आशिल्ले आसा आमगेल्या कोंकणी भास घट्ट जाली आमगेलो संख्य उण आशिल्लो जाल्यार आमगेल्या घरा भितर घट्टी जाली उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत तूं आंकड चड आशिल्लो संख्येलो चौक चड आशिल्ले 90% लोक कोंकणी उलयता आशिल्ले जाल्यार तांकां राजकीय बळ उणें जालें थंय मराठी प्राबल्य चल्लें म्हळ्यार ते मुंबई प्रांत्य आशिल्लें कळ्ळें जाल्यार मराठी प्राबल्य हगूर हगूर चोवण येवन कोंकणीक मस्त दबाव पडलो हें थोडें जे नश्ट आमकां जालेलें आसा भाशेक जालेलें आसा अशी हे जिल्लो विंगड जावन अशी परिस्थिती जाली आता एक सामाजिक जावन बळवंत जावंक जाल्यार एक शेतकारीच कोर न्हू एक मनशान वयर येवची म्हाका दिसना त्या डॉक्ट्रीन ऑफ लॅब्स म्हणजे तर सुमार जाणाले भूंय गेली तशें जाल्यार तांकां एक उद्योग जावन कसो पुरो आशिल्लो पळय आतां शेतकारी म्हळ्यार एक उद्योग जालो नवें हांव सांगलें इंडस्ट्रियलायझेशन जालें ते नवे 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 व्यार सुरू जाल्याचे तांत भितर एक आमी एक चल केलेलें म्हळ्यार बँक केलेले आशिल्ले मागीर सान सान व्यापारी संस्था केलेले आसाची मागीर सान सान व्यापारू केलेले आसा हे 3 नमुन्यार आमगेलें तुका जालेलें दिसता आतां आमी पळोवचें जाल्यार हातूंत भितर बँक कशी आशिल्ली बँक सादारण आतां हातूंत भितर दिसता पळय 4 तुका चित्र दिसता चार बँक कोंगाचे कोड्याला हातूंत भितर 3 बँकाचे एक पयलीं कॅनरा बँकाचे 1906 इसवी भितर जालें तेंगेले ते मूळ संस्था तो डोंगेरकेरी भितर आसता ताका लागीं असूचे तेन्नाचे कॉर्पोरेशन बँकाचे कॅनरा बँकिंग कॉर्पोरेशन म्हूण आशिल्लें तें भितर तांगेले मूळ तेन्नाचे खंयचे म्हाका कट्टर दिसनी म्हूण हांव तांगेलें हें चिन्न घाला आनी सिंडिकेट बँक आसा सकयल ते चिक्के मागीर 1925 इसवी जालें 1925 भितर जालें हांगा पुरो कडेन लोक हांकां थोडे थोडे ज्ञान आसलें पुरो शिक्षणाचें आंकडी बरोच कळ्ळ्या पुरो आनी थोडे उलोवचें कळ्ळ्या पुरो कन्नड आनी थोडी इंग्लीश शब्द येयल्या पुरो आनी लास्ट बरें येयलें ते तांबडी कट्टड आसा पळय ते DC ऑफिस कळ्ळें जिल्हाधिकारी ऑफिस म्हळ्यार हांव जिल्हाधिकारी ऑफिस एक खाल एक निमित्ताक दाखयना म्हळ्यार सरकारी म्हूण खाली त्या ऑफिस मात न्ही पुरो सरकारी ऑफिसांत थोडी विद्या आसल्यार सरकारी ऑफिसांत काम मेळटा आशिल्लें गुमास्त जावन मेळटा आशिल्लें करणीक जावन मेळटा आशिल्लें लेख बरयतलो आसता आशिल्लो चिके चड गोत आशिल्लो जाल्यार चिके आडळितेदार जावन मेळटा आशिल्लो तहसीलदार मेळटा आशिल्लो मामलेतेदार म्हणटा आशिल्ले अशें वेगळे वेगळे काम मेळटा आशिल्लें जाल्यार बँकान एक दिलेलो फाटीं बस पळता भारी प्रमुख आनी गिट्टायाचें खंय तर म्हळ्यार सादारण 1920 इसवे नंतर देखून कामां मेळिल्ले लोक 30, 40, 50, 60, 70, 80 इसवे ताईं पयचे पयर ताईं लोक बँका भितर कामां मेळटा फर्स्ट प्रिफरन्स बँक आशिल्ली बँका काम मेळ्ळा म्हळ्यार एक ताका एक गौरव कारण ताका एक मर्यादेर पळयता आशिल्लें अशी परिस्थिती आमची बँकान हांडिली आनी त्या विशयान तूं कसो ना एक दुबावना आनी बँकांक पुरो आमी तांकां उडगास काडका जाता उद्योग मात्र न्ही जनालांत एक सेविंग्स सेफली दवरचे एक वाटी मेळ्ळी हय पळय एक उद्देश कसो आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार कॅनरा बँक आनी सार करतना तांकां 510 कितें जाण ताजे निर्देशक आशिल्ले एक 2-3 जाणां नांव म्हाका आजी उडगास आसा एक अमेमळ सुब्राय पै आशिल्लो कस्तुरी सुब्राय पै आशिल्लो KP रामराव आशिल्लो तो दामोदर शेणे म्हण एक नांव तूं पळयलें ताणें पुरा निर्देशक आशिल्लो तांगेलो एक मेन उद्देश कसो आशिल्लो म्हळ्यार एक आर्थीक जावन दुबळो शेतकार म्हण ताका विद्य नाशिल्लो जाल्यार तो हें कसो दुड्डू वाडे घेता आशिल्लो वाडे घेतना ताका ल्याक येना ताका सो दुड्डू वाडे दितले आसा पळय तांणी 3 वर्साची वाडी कपड घेता आशिल्ले तूं तरी 1000 रुपये घेतले रे तागेलो वाडी ती तांत भितर 150-300 रुपये जाले ते 150-300 रुपये सुरेखा काडची आनी तूं 1000 रुपये घेतला म्हणून बरोचें अशी जाता आशिल्लो अशी मोस जाता आशिल्लो अन्याय जाता आशिल्लो म्हळ्यार खातीर आनी बँक
प्रारंभ केलें अशें म्हणलें त्या बँकाचें पुस्तक आसाचें तांगे शतमानाव सुवाळ्यार तांतूं भितर खूब बरयल्लें अशी बँकांतल्यान मस्त लाभ जालें आनी मुखार सून कशें जालें म्हळ्यार व्याराक दुड्ड मेळटा आशिल्लो कळ्ळें हें मेळटा आशिल्लें कशें लोन म्हळ्यार हें मेळटा आशिल्लें आनी शिक्षणां मेळटा आशिल्लो हें पुरो साध्य जालें बँकांनी या ಸ್ವಲ್ಪ उद्योगानिमित्त नंतर हे सामाजिक परिस्थिती कशी जाली जनाले आतां पळय पुरो जाणांक बँकाक उद्योग मेळटा म्हूण ना वय वय दुसरी जॉब म्हळ्यार काम मेळचें एक साध्यत आसता आशिल्ली ताका आमी एक इंग्लीश शब्द कसो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणून आमी सांगेत वय वय ते कसले नमुन्याचें काम तांकां मेळटा आशिल्लें म्हणून पळयल्यार इतर संस्थां भितर तांकां काम मेळटा आशिल्लें एक तांणी दुसरें वेव्हार करता आशिल्लें एक वेव्हार आमगेलो कसो आसता आशिल्लो म्हळ्यार किराणी वेव्हार वय वय कळ्ळें किराणी वेव्हारा भितर कोंकणी लोक भारी हुशार आशिल्ले ते किराणी वेव्हार म्हणून म्हळ्यार पुरा आतां हें मेळनाच्यो हें इतर उद्योग म्हणून सांगेत इतर उद्योगाक सांगता जाल्यार हें चित्रण आमी घालता वयलें आसा पळय तें काजूबे वेव्हार काजूबे फॅक्टरी करता आतां अल्ट्रा मॉडर्न दाखयलें हांवें सादारण 20 शतमानाच्या आदी कशें आशिल्लें तें कांटे भितर आसा पळय तें आनी ताजे लागीं तेचे येरादारीचें म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टेशन बिजनेस थोडे बस दाखयले तशीच हें CPC कंपनी दाखयलां CPC कंपनी दाखोवचा उद्देश कसो आसा म्हळ्यार हे कॅनरा पब्लीक कन्वेन्स म्हणून तांणी खूब विंगड विंगड हें घालें कशें फॅक्टरी घाल्याची उद्योग घाल्याची थंय मस्त जाणांक काम मेळटा तशें आनी सकयल एक बंदर दाखयलां बंदरार म्हळ्यार वकार आशिल्लें वकार म्हळ्यार बनसाळ म्हणटा पळय ही बनसाळे भितर एक व्हड व्यापार आसता आशिल्लो तागेले सकयल एक 2-3 जाणांक 2-3 जाणांकांत भितर प्रत्येक आंगडी भितर 2-3 जाण एक 100-150 बनसळ आशिल्ले जाल्यार कितले न्ही तें चित्रण दाखयता फुडलें चित्रण दाखयता ढक्केचें चित्रण आतां दाखयलें चित्रण आसा पळय तांत भितर आनी थोडें आसा पळय आतां लागीं सुचें आसा पळय तें मंगळूर म्युनिसिपालिटीचें बंदरार आसचें हय तें बंदरारी आसीत तें आतां तें पाडार पडले स्थितीर तशी आसा नवो सिटी कॉर्पोरेशन जावन आसचें पुरो आनी सकयल एक केस तांबडे बण्णाचें एक कट्टर दिसता पळय तें नळ्याचे कारखान्याचो अल्बुकर्कानी 1860 की 65 1865 लागीं केलेलें तांणी फॅक्टरी तांणी केलेली आसा तांणी मात म्हूण न्ही मागीर खूब लोकांनी केली थंय पुरा समाजाचे वेगवेगळे लोकांक काम मेळ्ळें ते कोंकणी लोकांक मात म्हूण न्ही हांगाचे तुळू लोक आशिल्ले दुसरे लोक आशिल्ले आनी अनेक उद्योग तांचे भितर हांव दाखयले आशिल्ले ते बहुशा प्रेस दिसता वय MTA म्हळ्यार शारदा प्रेस तशीच तवळ एक प्रेसात चित्रण दाखयलें आमी प्रेस घालूं सुरू केलें लोकांनी प्रेसा भितर लोकांक काम मेळूं सुरू जालें अक्षर ज्ञानांतलो पुरो अक्षर जोड घालूं तेन्ना तें जोड बरोवचें तें पुरा म्हळ्यार कितलें समाजांत कितले वांट्या लोकांक वेगवेगळे नमुन्याची काम जाल्लींची अशें म्हणून आमकां तांचे भितर दिसता दुसरे थोडेचे उद्योग आमकां मेळटाचे सामाजीक कशें आशिल्लें सामाजीक जीण कशें आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार पण आमकां वेगवेगळे नमुन्या तुका लोक दिसतात हें तेन्नाचें चित्रण काडून पळयल्यार तो सुरवेचो हें आशिल्लो पळय तें तो हाजेर नाल्ल काडटा आशिल्लो आनी तातूंत भितर सूर देंवयत आशिल्लो कळ्ळें कळी देंवयत आशिल्लो तसले काम उद्योग करता आशिल्ले लोक आशिल्ले म्हळ्यार कुली काम करता आशिल्ले लोक आशिल्ले चेडवांक तेन्ना राज्य प्रकार हे ब्राह्मण समाजा भितर चेड दिसता आशिल्ली मुंज दिसता आशिल्ली आनी ते मस्त लोकांक तेन्ना पळय ताका मात्याक एक जुट्ट आसा पळय शेंडी आसा पळय कळ्ळें ती शेंडी दवरचें एक हें आसता आशिल्लें अनेक वय 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 तें मात्याक अशी करटी दवरून सुत्त आशिल्ली पुरो काडता आशिल्लें केन्ना मध्य करटे तितली हेची आनी ताका एक जुट्ट आसता आशिल्लो अशी शेंडी म्हणलेली एक आसता आशिल्ली आज काल तुका पळोवच्याक मेळना तें मागीर वैदीक ना वैदीक वृत्ती करतलो एकलो चवळ पळय तो वेश्टी न्हेसून आसा खांद्यार एक आंगस घालून आसा ताका मात्या एक पेट दिसता तो पेटा हांगा कन्नड जिल्ल्यांत तूं एक आमी हांगाचे ना तोच एक विंगड आसा हो महाराष्ट्री लोकांच्या भितर वेरायटी आसता पळयल्यार आनी मदें एक व्हड चित्रण कशें दिसता म्हळ्यार समाजा भितर आर्थीक जावन बळवंत जालेले एक लोक आसता आशिल्ले पळय तांणी ब्रिटीश हांगेलो पुरो मेळ न्हू हें चलोवन व्हरता आशिल्लो म्हळ्यार व्हड नंबर दिसता पळय व्हड संख्या दिसता जाल्यार आनी तूं सकयल आयल्यार पळय आर्थीक जावन मस्त
तीव्र दुर्बळपणाला आशिल्लें एक घराचें एक चित्रण आसा पुराय नमुन्या समाजात तो तसो लोक आशिल्ले दुबळेपणाचे मदें ते एक चित्रण दिसता एक सामान्य व्यापारी जावन आसता ताणें एक वेश्टी नेसची चड म्हळ्यार एक कुर्त घालता आशिल्लो तो आस्त्यार एक पडटा खांद्यार एक आनी खडे तुका दिसता शेतां भितर काम करता आशिल्ले ह्या शेतां भितर काम करता लोक जाल्यार 2-3 नमुन्याचे विचार तांकां दिसता एक कसो म्हणल्यार ते एक ब्रिटीश अधिकार दिसता तुका ते आमगे शेतां भितर जावचे पुराय नमुन्याचे उत्पन्न आसा पळय आद्यान ब्रिटिशाल आर्थिक काय बरी जाली तांणी दुड्डू इंग्लंडा उरूस केलो लोकांक काम मेळटा तशें हांगाचे जीवन तुका अशी वेगवेगळे नमुन्याचे हें तुका भितर दिसता सामाजीक जावन आमगेली दृश्टी आनी मुखार पळोवचे गेल्यार ह्याच कालांतू मंगळूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाचे एक स्थापन जाता आनी तांतू मस्त जनाक काम मेळटा ते हांव म्युनिसिपालिटी बिल्डींग दाखयलें ते म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगाचे तेन्ना टायमार तितल्या वेळार तितलें आशिल्लें तो 1865 म्हण म्हणला तुका आनी तांत भितरी जाल्यार तशीच कोंकणी लोक केवल हें मात न्हय ते कामां आशिल्लें मात न्हय म्युनिसिपल कौन्सील आसा पळय मागीर आडळितार पण हांग दिसता पळय ते फुडली बिल्डींग आतां पाडार पडला मध्य तें कट्टड आसा पळय तें मागीर बांदिल्लें 30-40 वर्सां फाटीं एक 2 जाणां म्युनिसिपल कौन्सील चेअरमॅन आशिल्ले चित्रण घालां ते मागीर वयले म्हळ्यार 1960 इस्व्या लागीं एकलो म्हणेल श्रीनिवास नायक कळना सूर्य चित्रण दुसरो विश्वनाथ कामत हांणी म्युनिसिपल कौन्सिलाचे प्रेसिडेंट चेअरमॅन जावन आशिल्ले 1947 म्हळ्यार 1947 देश स्वतंत्र जाताना एम नारायण शेणै म्हणून एकलो चेअरमॅन जावन आशिल्लो अशे कोंकणी लोक हांचे भितर खूब आशिल्ले मागीर आशिल्ले मागीर महानगरपालिका कॉर्पोरेशन जाताना पयलो मेयर एकलो सदाशिव भंडारी म्हणून एकलो कोंकणी मनीस आशिल्लो तेव्हा एक आतां 40 वर्सां फाटीं खबर जावन गेली कोंकणी लोक तांतूय आशिल्ले राजकीय धांवणेंत आशिल्ले सामाजीक संघटनेंत आशिल्ले अशी 20व्या शतमानांत कशी तांणी मुखार आयल्याची म्हणून एक दाखोवचें हांव हें चित्रण घालें आशिल्लें त्या कालांत आमगेलो वेशभूष कशे आशिल्ले वेशभूषा दादले मनशांक तुका थोडे दाखयले आनी थोडे बायल मनशाले एक वेशभूषणाक एक चित्रण आसा तेन्ना ते बायल मनशांनी 18 ते कापड न्हेसचे आशिल्ले म्हळ्यार आतां हे दादले मनशे आसा बायल मनशे आसा वयचे एक चित्रण तुका ते दोनूय पटायना तांचे भितर ते हांगा पळय हांणी व्यापारी लोकांनी तो हांव एक उदाहरणाचे मेंबर सुब्राय पळय न्ही कस्तुरी सुब्राय पळय तांगेलें चित्रण दाखयना तेन्ना एक वेस्ट एक दुसरो नमनेचो तशीची एक जुब्बा टाइप घालला आनी कोट आसा कोट भितर एक जुब्बा बायच्यान एक कोट वो कोट प्रायः युरोपियन इन्फ्लुएन्साचो तो तागेलो काळो कोट आसा आगेलो धवो कोट आसा कळ्ळें जाल्यार मात तांगेलो मुंडो आसाच पळय तो हांगाचो लोक आनी तेस्ता एक मीश येताय की सकडाले त्या टायमार पुरो दादले मनशान व्हडलो गळ मिशी दवरचे एक तांगेले एक तेन्ना एक दादले मनशापणाचें एक हें आशिल्लें आतां बायल मनशाल चित्रण तूं पळयल्यार पळय एक सादारण आर्थीक जावन समृद्ध बायल मनशालें चित्रण दिसता तुका 20व्या शतमाना आदीन तूं थोड्यांची दागिनो म्हळ्यार भांगर परत घालेलें हें दिसता आनी तांबडे रेशमे कापड न्हेशिल्लें दिसता मध्यम वर्गाचे पळय ते 18 ते कापड न्हेशिल्लें आनी एक वरल अशी सगळें येवन माथ्या वयल्यान ते सकयल येता आनी ते खुर्चेक अशी हात दवरून रावचे आसा पळय ते मागीर सादारण एक म्हाका दिसता वो रवी वर्मान रवी वर्मा पेंटिंगाचे चित्रण वय ताजी इन्फ्लुएन्स दिसता तशी तांणी 2 जाणांनी बशिल्लें दिसता पळय तांगेल्या तूं सूक्ष्म जावन पळयल्यार तांगेल्या कानाक बुडे आसाची आनी माथ्याक ते ललाम म्हणटा पळय ते आसा आनी नांका नत्त आसा आनी हाताक कांगणां भरून आसाची गळ्याक भांगर आसाची आनी खडे 2 चित्रणां 2 नमुन्याच्या कुटुंबात हांव मस्त कश्टार आशिल्लें चित्रण तुका सुरे दाखयना आर्थीक जावन चिकेची बर जावन तांगेलें कशें आशिल्लें म्हणून एकच चित्रण एक गांधी टोपी घालून वय तेकडच्या मध्येचो घरा यजमान एक गांधी टोपी घालून बशिल्लो व्हड कुटुंब तुका दिसता पळय 20व्या शतमाना आदीन तूं पुरा कसन म्हणटा ताका संयुक्त संसार म्हळ्यार जॉयंट फॅमिली
2-3 जण पूत दोन धुव तांगेले नात्र व्हड एक कुटुंब तुका दिसता हे आमतुले एक सान आशिल्ली 1-2 चेडूं आतां की आतां आसाची बदलपुरांत भितर कोणें नाची हें एक 80 वयरी 80 वर्सां मागशीचें एक चित्रण तें लागींच एक कुटुंब तुका दिसता ताणें आर्थीक जावन आनीक बळवंत आशिल्लें तेव्हा एक व्हड कुटुंब तागेलें दिसता पण तागेलें मात्याक एक पेट दिसता पडटा दुसरी नमने आसता अशी जीवन चित्रण आशिल्लें वय आता तुम्ही त्या आजी फुडल्यान तू एक शेंडी दवरलेले चल्याले फोटो दाखयले त्या पळयतना म्हाका कसं उडग असेल म्हणारी तुमगेले ते ध्रुव तारे पुस्तकांत तुम्ही शेंडी टॅक्स म्हळ्यार एक विषय बरयलेलो आसा शेंडी टॅक्स म्हळ्यार कसले ते शेंडी टॅक्स ब्रिटिशान केलेलें न्ही तें पुर्तुगीजान केलें तें गोंयांत केलें तांकां कसलें ना तशें न्ही तशें ते कोण मतांतर जावचे तयार ना आशिल्ले तांकां कशें टॅक्स घालचे शेंडी पळयलें तेणी तुका शेंडी दवरता जाल्यार टॅक्स बरें म्हणालो आनी ताका शेंडी टॅक्स म्हणून बरयलें तेन्ना ते XENDI बरोवचे शेंडी टॅक्स दवरका म्हणालें स्वाभिमान आशिल्लो मनीस तसो तो टॅक्स दवरता शेंडी दवरता आशिल्लो असो एक दीस जावन गेलो वय ते इतिहासा भितर बरयलां आसा दाखल केला हांवें वय दुसरे कसं पुरा नमनेचे काम मेळत आशिल्ले आज पळय तूं व्यार आनी पळयला वकार म्हळ्यार बंसळ सांगलो आनी सन किराणी अंगड दवर नासता आशिल्लो ताजेर मस्त ऑयल इंडस्ट्री आशिल्ले ऑयल इंडस्ट्री आशिल्ली ताका मस्त जाणां हें आशिल्लें पळय ऑयल इंडस्ट्रीचे एकदम फुडलें हाजें शिले पात्राचें तुका दिसता म्हळ्यार तेन्ना तकून आशिल्लें मागीर गायन गुंडाचें तेन्ना करून कशी मशीनरी आयली कशी डब्यां भितर तेल आयलें हें तेल काडचे उद्योग आसा पळय हें अंत भितर जेन्ना कामय मेळटा तशें न्हय व्यापारूय बरो आसता आशिल्लो आनी खूब नाल्ल आसता आशिल्लो नाल्लाचो उद्योग करता आशिल्लो नाल्ल विकच्योचे तशें पळय नाल्लांक खूब ते घालत आसा आनी ते नाल्ला तेलाक एकदम हांगा हें आशिल्लें डिमांड लायक आशिल्लें आनी ताजे लायक बरो व्यार आशिल्लो नाल्ल ताजे व्यार केलेले आनी खूब जावन आर्थीक जावन बळ जालें तसले टीन आमी सान आसतना पुरो पळयला व्हड टिना भितर तयार येता आतां तुका 1 किलोचें इतलें पॅकेट येवचें आनी दुसरें व्यार करता आशिल्लें म्हळ्यार वखाराचें व्यार करता आशिल्लें सांगलें ताणें सन किराणी अंगडी करता आशिल्लें पळय सन किराणी अंगडी भितर पळय आनी तो दिसता पळय कोण पळय हे साबणां व्यार करता आशिल्ले आमगे लोकांनी साबणां इंडस्ट्री घालें तुका दिसतय हें पुरा 20 शेतमाना आदीन तूं भितर एक कस्तुरी बारसोप दिसता एक नंदी बारसोप दिसता आज काल हें बारसोपाचें हें उद्यम कितले मटाक उरला म्हण म्हाका अंदाज ना तेन्ना तेन्ना सकडान याच घेवचे आशिल्ले ताका व्यारूय लायक आसता आशिल्लो ते उद्योगपतींकय बरें जालां तें काम मेळ्ळेलेंय बरें जालें तूं सकल पळय अनेक चित्रां आसा पळय बारी पळय एकडच्यान एक ताजमहालात दिसता तुका हें आमगेले हे कोंकणी समाजांत विशेश जावन आमगेले हे सारस्वत कोंकणी समाजां भितर काम ना जाल्यार ताजमहाला वचून काम घेवं येता म्हणून म्हणटा आशिल्लें तितलें तांकां काम मेळटा आशिल्लें म्हणून ऑफकोर्स तेन्नाचें म्हळ्यार सांबाळची कोण आसता आशिल्लो बट एक उद्योग मेळटा आशिल्लो उद्योग म्हळ्यार संवसार चलोवचे ताचे तशीच ते लागीं ते बस दाखयला पळय त्या मागीर सादारण एक 40 इस्वेचे 1940 इस्वेचे बसांक काम मेळटा आशिल्लें बस चलयता आशिल्लें CPC भितर काम मेळटा आशिल्लें मागीर पळय एक हें कसो सगट व्यापाराचें घोणी वांच्याक आनी मेळटा आशिल्लें की काम तें काम मेळटा आशिल्लें तुमकां बळ आसता आसतलें तें बळ जावं जाल्यार तिका दहीक घट्ट जावन आसता तसो दहीक बळवंत हे कोंकणी समाजांत न्हय कळ्ळें जाल्यार उद्योग मेळटा आशिल्लो सन अंगडी भितर सान काम हें बांदून दिवचें पळय एक तुका कामांत आत्ताय आसा जन जाल्यार ताजें तांकां एक स्थिरताय मेळ्ळी कळ्ळें जीवन बरें जावन चलोवन व्हरच्याक तांगेले चेडूं लायक शिक्षण घेतल्यार तांणी लायक मुखार शिकल्याची मागीर तांणी बँकाक गेल्याची मागीर आज तांणी विदेशां वचून शिकल्या अनेक जनरेशन इंजिनियर तें तांकां ताजी तें बुन्यादच पडटी ती बरी मेळ्ळी तशीच आमगेले अनेक चित्रण आसा दुसरे इतर व्यापार इतर उद्योग आनी मागीर कसो म्हळ्यार उद्योग जातरी आमी आत्ताचे 21 शेतमानान पावतना आमगे कोंकणी लोक कशे आशिल्ले कितले आशिल्ले आनी एक्चुअली मिगेल्या आतां प्रश्न मस्त आसा जर आमगे समयावकाश उणी जाल्या निमित्त हांव एक वग्गी एक त्या कालांत आसूचे केलो विशयात आमी पळया मागीर वयले मुखावयले उपाख्यारांत पळया भारी हे उपयोग तुमगेले लाय जाला हे कसं म्हळ्यार तेन्ना
एक समाजाचे अनिष्टाचे एक चित्र असे वय त्यावेळी आम्ही उलोका जाल्यार विषय तो कसं म्हणून पळते चेरडाक चेरडू एक पुळणी चेरडू आजी पुळणी चेरडू तर मरण पावले रे दुसरी चेरडाक काणू हंगलागी हंगेल पायार दीस कोरगारांच्या पायार दवरता आशिल्ले तागेल पायार दवरले ते जीव ते चेरडू वांता वांगता म्हणून अशी खूब लोकांक ते सगळे शतमान भर तुका आयकुचा मेळटा आजी काही लोकांक फुडले आत्ता जमान्यात नात ते आज मागची जमान्यात तुका राज्याल जमान्यात जो कोणाचे जाल्यार तांकां नांव आत्ता ताका म्हगेलो एक कुटुंबाचे कोरग पै म्हण आसता ते ताक तशी केलेले ते चेरडाक नांव कोग्गू पै म्हणून नांव ती नको हाडलें नांव ती आनी ते ताणें चांग म्हणार तागेले पायार दवरून ते चेरडाक आरोग्य दिला वय वय ताण दिल्ले की नाही की ताणें दिला केलां तें ताणी काम केला काम होय ताणें काम केलां आतां ते वैज्ञानीक जावन सत्य वैखरी म्हणून करता ते दुसरे 2 फोटो आस पळय हे भारी एक तेन्नाची एक परिस्थिती दाखयता कसं म्हळ्यार वैधव्याची परिस्थिती वय वय हे वैधव्याची परिस्थिती कसं म्हळ्यार कितले ल्हान प्रायरी तिका वैधव्य गो पण तिका रूप उणी करचे एक प्रयत्न करता आशिल्ले कसं की चांगा तांणी कसं नमून दृश्टीर करता आशिल्ले म्हणून आमकां पळोवचें तें बारीक कश्ट जाता वय तेन्ना समाज तशें आशिल्ले तेन्ना समाज तशें आशिल्लें कसं म्हळ्यार ते केस पुरो काडचो मागीर तांणी तांबडे कापड न्हेसचे कित्याक म्हळ्यार तांणी तांगेलें रूप दिसचें नज वय रूप दिसल्यार तांगेले वयर वक्र दृश्टी पडटा अशें म्हळ्यार जाल्यार ताका कारण कसं आसता तांकां वैधव्य येयल्यांक पुनर्विवाह करनातील निमित्त वय वय त्या समस्या चड समस्या चड जाली आतां तांचे भितर तसं खंयची सम म्हणून सांगता एक बारीक कश्टाचें हें जाल्यार ते करची सम न्हय आशिल्लें वय आतां तांकां पुनर्विवाह प्रयत्न करता आशिल्ले हेका तांगेलें जीवन वायट जायना तांकां मागीर खाणांत आहारांत ते ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्ले इतली मात दिवचे या मात्र खावका आता ಸ್ವಲ್ಪ तांनीच सेपरेट रांदई करून खावका जेवण रांदप करून करता खावका असं मस्त पुरो अनिश्ट समाजा भितर तेन्ना पळोवच्या मेळटा आशिल्लें त्या विशयात फायट केलेले थोडे लोक आशिल्ले आमी तें एक चित्रण आसतलें तें हे सकलचे तें स्कॅवेंजिंग म्हळ्यार तें हें तें कसं न्हय पायकण धुवचें हा हा पायकण धुवन मल आस पळय तें घेवन भायर घालचें वरचें कसं हे आमगेले ते कोंकणी समाजांतूल तें कोणें करता आशिल्लें अशी म्हाका याद ना जाल्यार दुसऱ्यांक तें काम दिता आशिल्लें अशें म्हणून एक ताका दुसरें एक वाट सोदच्या बदलाक तें तेशीची चाल ती आशिल्लें म्हण ते हे बदल करता म्हण खूब जाण समाज हे आशिल्ले ते समाज सेवकाली एक चित्रण आमकां घाल्यार आयचे खबर आमकां ते आमगेलें नेक्स्ट चित्र आसा समाज सुधारक हय समाज सुधारक हे 3 जाणां काम दाखयला हे कसं एक म्हळ्यार पहिल्यांत भितर कुदमल रंगराव कुदमल रंगरावान मस्त काम केलें कळना सुधारित समाजान असुधारित समाजांक निग्लेक्ट करता कुदमल रंगराव कोंकणी मनीस तो कोंकणी मनीस कळ्ळें तागेलें नांव अरे तागेलें समाधान हेंग आसता सगळो रस्तो आमगेलो कदरी असो कुदमल रंगराव रस्तो म्हणून आसा अस्पृश्यता विरुद्ध ताणें मस्त काम केलें आनी ते एक वायट हें तें राबोवका कशी कोणी करून मस्त कडेन ताका मस्त जाणांनी बहिश्कार केलो ताका संस्थेन भितर येवच्या सोणी धार्मीक संस्थेक येवच्या सोणी असल प्रकार जाल्यार ताणें घट्टी राबून हाजे विरुद्ध आतां हांगा तो अस्पृश्यता म्हणालें एक समाज एक हरिजन समाज मात्र न्ही ते दुसऱ्यांक ते आमी करता आशिल्ले लोक अशें म्हणून दिसता म्हळ्यार तें एक प्रॅक्टिसच एक बर न्हय समाजात देखून तें काडटा म्हणून शिक्षणाकय मस्त हें केलां वय म्हळ्यार तांकां शिक्षण दिवका शिक्षण दिवका दुसरो हांव परतून म्हणल्यार सुब्राय पयलीं तुका फोटो दाखयला ताणें कसं केलें म्हणून म्हणा तें एक चित्रण तुका कसं दाखयता म्हळ्यार ब्रिटीश ऑफिसर आस पडटा तागेलो पांय पुसिता आस पळय एकलो वार घालता आस हे ब्रिटीश ऑफिसरांक राज वैभव तांकां तागेले काम करून ते हांगाचे तांकां नेटिव्ह म्हणचे तांणी तांकां मस्त त्रास दिवन एक तागेले विरुद्ध एक केस जालें कोर्टा भितर ते केस मेंबर सुब्राय पळयना ते जैत कोरून ते ब्रिटीश ऑफिसर केलेले चुकी म्हणाले एक जजमेंट तशें केलें अशें म्हणालें एक इतिहासा भितर दिसता आनी अखेरचे सेम त्या बायल मनशान परत चित्र तुका दाखयलां तिका सान प्रायर वैधव्य येयलें आतां ती गेल्या खंयची घरा तिका दिलेली तिका बामणाल घरांत आनी येवन तिका 16 की 17 वर्स प्राय येतली तिका तिका माथ्याचे केस मुंडन कोरका आनी तिका तांबडे कापड न्हेसोका म्हणून हटा बसले
ताणें सुब्राय पळय ना हे हाणें कस्तुरी सुब्राय पळय तो ताणें तागेल्या घरान तुमी तिका पळोवन घेना जाल्यार कसले अड्डी ना हांव तिगेले हाजेर पुरा तिका विलावर करता तिका घर करून दिता ती घरा तिगेले चेडूंक हें दिता विद्या दिता शिक्षण दिता पळोवन घेता ताणें तिका तें कुर्त्याक मात हांव सोडना त्या कुर्त्याक ताणें सोडलें ना ताणें खूब पुंजमकलेच जाल्यार ताणें त्या बायल मनशाक एक जीवन दिलें आनी तिगेले चेडणाक तिगेले चेल्लेक त्या बायल मनशेले चेल्लेक तीन उड जातरी आपल्याली सून कोण घेतली अशें म्हणून एक म्हळ्यार आनी समाज सुदारणेक मस्त एक त्रास घेतलो अशी 20 शेतमानांत उर तेवूय दिलें तेवूय दृश्टीकोन आशिल्लें हेवूय दृश्टीकोन हांव तांणी कसं आयकलां म्हळ्यार अशी सुदारण करतले कोंकणी लोकांक जाती सुकून बहिष्कार करता आशिल्ले वय वय असले एक हांव सांगिल्लें पळय तुका तांकां दूर दवरलें तांकां जाती बहिष्कार थंय कोरता म्हणून एक प्रबल एक वाद आसताशिल्लो हे सांप्रदायिक हें करता तेन्ना समाज तसले अशी आशिल्ले मस्त एक प्रोग्रेसिव्ह थिंकींग म्हूण नाशिल्लें वय वय अशी 20 शेतमानांत इतली खबर आमकां आनीक एक 4-5 प्रश्न मुगेले बाकी जाले जाल्यार आमगेले समय अवकाश नासतील निमित्त आमी आयचे उपाख्यान हांगाची समाप्त करूया म्हूण हांव लेखता आयचे हे कोंकणी वसाहत 20वें शेतमान हाजे विशयार आमकां माहिती दिले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम तशीच आमगेले सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण हांव मागता